स्टार्ट कर. A very good morning to one and all. Today press conference is all about the latest news which is going on. Scrapping of ODPs, plane sarkona, to plane sarkona. And we have seen this lately for the last two terms. की न्यू सरकार येयलो, आदल्या सरकाराच्या मंत्र्यान जो टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर असता तो खंयचो प्लॅन करता तो नवो सरकार जो येता त्याचो मंत्री येवन तो म्हणटा हो प्लॅन सारको ना. आनी अशे सगळे लोक चिंतीत रावता की बाबा प्लॅन कोणी केल्लो. स्टेटमेंट सगळे मिनिस्टर दिता, प्रेस कॉन्फरन्सीस मिनिस्टर दिता आणि सांगता हो प्लॅन रॉंग. सो हो प्लॅन कोणी केल्लो. हे सेम चीफ टाउन प्लॅनर न्हू जे आयज आहा ते काल आसले, जे 10 वर्सां पयलीं आसले, 5 वर्सां पयलीं आसले. टाउन प्लॅनर सेम न्हू हे. जे एसिस्टंट इंजिनियर त्या डिपार्टमेंटान आसता प्लॅनिंगाचे ते सेम न्हू. जे ड्राफ्ट्समॅन ग्रेड 1 ते सेम न्हू. हांव एक सिंपल एग्जांपल दिता. ह्या प्लॅनाचेर जी सायन मारल्या हो चीफ टाउन प्लॅनर प्लॅनिंग जो आतां आहा पळय तोच. आता जो कोण चीफ टाउन प्लॅनर आहा आमचो राजेश बाग तेजी सायन आहा. प्रिन्सिपल सेक्रेटरी TCP जो आता आमच्या गव्हर्नमेंटान चीफ सेक्रेटरी आहा. चंद्रकांत बाबू कावलेकर मिनिस्टर ड्रॉन बाय हे सगळे जो प्लॅनिंग एसिस्टंट आहा, एसिस्टंट इंजिनियर आहा, मेंबर सेक्रेटरी राजेंद्र पंडित आहा आणि चेअरमॅन फ्रांसिस्को सिल्वेरा आहा. हो एग्जांपल दिता पार्राचो प्लॅन. जेन्ना 2012 रिजनल प्लॅन येयलो आख्खे गोंयचो तो पळय हो रिजनल प्लॅनाचो हो एक हांवें भाग हाडला तुमकां दाखोवपाक. आनी हेचेर दाखयता हो आमचो पार्राचो हिल. हो हिल आमचो पार्राचो. थिंगा चर्च आहा, तो एक बरो फेमस रोड आहा आमचो माळांनी म्हणटात थिंगा. हॅलो जिंदगी रोड म्हणून हो कितें म्हणटात ताका. ही चर्च आमची, फाटलो आख्खो हिल. आनी हिंगासर कितलेसोच जागो आमी पयलो त्या रिजनल प्लॅनार की हो सेटलमेंट झोन म्हणून दाखयलो दोंगर. आनी तेचे उपरांत आमी जेन्ना पार्रा ODPन हाडले ओन्ली फॉर दीस रिजन तो आमी आख्खो ग्रीन एरिया जी आसली ती मेंटेन केली आनी ऑरेंज जे हिंगा दिसता तुमकां ब्रावन दिसता सेटलमेंट झोन आमी काडलो. जे कोणे ऑलरेडी परमिशन घेवन बांदलेले तेंचो एलाव केला आमी, कित्याक ते दाखयले आमी. दिस वॉज द चेंज वॉट वी डीड ब्रिंगिंग पार्रा अंडर द ODP. आयज कितलेच एक्युजेशन चालू आहा की मायकल लोबोन हे चेंज केले म्हणून कितें टेनंटेड लँड. टेनंटेड लँड जो तर आधी रिजनल प्लॅनर पासून चेंज केल्ले आहा थिंगा एक रायडर आहा. हो रायडर वाजा तुमी सारको व्हेरी व्हेरी क्लियर इन्स्ट्रक्शन्स बरयल्ले आहा हिंगा सारके. आनी तेजेर बरयल्ले आहा की एनी ऑफ दीस प्लॅन जो हिंगासर सेटलमेंट झोन जो तर चुकोन येयल्लो आहा ऑफ विच इज अ टेनंटेड लँड, जो तर टेनंटेड लँड येयल्ले आहा जाल्यार इट शूड बी ट्रिटेड एज एग्रीकल्चर ओनली और इट शूड बी ट्रिटेड एज ऑर्चर्ड. सो हो जो तर खंयचो भितरलो थोडो भाग चुकोन येलो जालो जाल्यार इट इज नॉट टू बी कन्सिडर्ड फॉर चेंज ऑफ झोन बिकॉज इट इज परचेज अंडर 18K. इट इज अ कोमनिदाद लँड
or it is private which is purchased under 18K. So ते सनद जायत ना त्याची पासिंगूय जायना TCP. सो जे हार्प चालू हा की इतलो टेनंटेड लँड चेंज जालो, इतलो एग्रीकल्चरल टेनंटेड लँड चेंज जालो, तसो जायना चेंज तो. That is always treated as a agricultural land. Here it is very, very clear. You can check this explanatory memorandum जो हा तेजेर बरयल्ले हा. Point number 1, no tenanted land shall be permitted for development and shall be governed by Goa Land Use Regulation Act 1991. बरयल्ले हा. Point number 1. So why nobody is questioning, and no journalist is questioning the minister, asking him who prepared the plan. Plan कोणे प्रिपेअर केलो? लोकांक, गोंयच्या लोकांक आणि बिझनेसमॅनांक. जे बिझनेसमॅन आयज हॉटेलां बांदता गोंयान, जे बिझनेसमॅन आयज कसलो तरी व्यवहार करता गोंयान, आमचे गोंयकार आसूं ते, वा गोंया भायरसून येवन कोण 5 स्टार हॉटेल बांदता, तेका सांगता आयज तुजो सनद कॅन्सील जातलो म्हणून. आमी चीफ मिनिस्टराक लेटर बरोवपाचें, आनी इवन द TCP मिनिस्टराक, की what sort of example are you trying to set that the government of the day changes your land use? What is the meaning of town and country planning? You are planning a particular area, you are giving some area, extra area for development. Now the TCP minister in the board meeting said I will give 400 FAR touching old Goa. कोणे विचारूंक ना तेका? Not a single MLA has asked, which I fought being a minister last time, कि ती area 60 FAR or 100 FAR जावंक जायना म्हणून. That area should not exceed more because it is touching our World Heritage Site, UNESCO. Old Goa is a World Heritage Site. थिंगासर 400 FAR म्हणजे कितले? 18 floors. 18 floors they want to permit. And they are giving a affidavit till today that we will manage our own water म्हणून. There is no water pipeline also over there. There is no proper electricity there. Garbage treatment plant जो येवपाचो आहा तो पासून लोक म्हणटा नाका म्हणून थिंगा, आनी 400 FAR चे बिल्डिंग अलाव करूंक सोदता TCP बोर्डान पास केल्या. Nobody is questioning. हे आमचे जे म्हणटा तो हेजो व्हडलो गोलमाल जाला पार्रा ओडिपी 60 FAR ती 60 FAR उजा. What is the meaning of 60 FAR? Ground plus 1. We have kept the same FAR. We have removed this settlement zone and made it green. You can come and see this plan and this plan. जोर तर कोण थिंगा एक इंस्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट घालूंक सोदता, आनी इन द ग्राम सभा ऑफ द पंचायत we had put the proposal before the people that we want to come out with a institute of hotel management. All the Goan students can come and study free of cost, where today people are paying some 70, 80, 1 lakh. I offered land for that on the main road. I offered land that I should be given permission, and it was given to me. And Michael has changed his land. Maka baba land कित्याकच बांदूंक नाका पार्रा. We have all our things in place. If the government doesn't want me to start institute of hotel management, revert the land back. I am not interested. If the government is saying no, but I will put up the proposal before the minister also again, before the CM also again, the government of the day. Your plan कोणी केल्लो? हो प्लॅन गव्हर्मेंटानूच केल्लो आधी 2012. हो प्लॅन कोणी केलो? हो सेम गव्हर्मेंटान केलो. सो हिंगा सायन कोणी मारल्या? तेणीच केल्या. जो चीफ टाउन प्लॅनर आहा तेणेच सायन मारल्या, जो प्लॅनिंग असिस्टंट आहा तेणे सायन मारल्या, मेंबर सेक्रेटरी आहा तेणे सायन मारल्या. हो कसलो म्हणून गोलमाल चालू आहा तोच म्हाका कळना. Whom are they trying to fool? Or is there some other ulterior motive behind it? Or there is some thing to say that I am in control? If you are in control, don't put people in trouble. लोकांनी जो तर सनद फारीक केले, इवन गरीब लोक आमच्या गोंयकारांनी तेंची सनद रिवोक करता अशें म्हणून तोंडान सांगला, अजुनी बरोवन घालूंक ना. वी विल टेक देम टू कोर्ट. वी विल टेक दॅट मेंबर सेक्रेटरी टू कोर्ट.
if somebody's sanad is getting revoked, amche localachi, I will tell the local, you file it in court. I will spend the money for that. Because this cannot be done. If you think that this plan is wrong, you redraw a new plan. Redraw a new plan. Don't say I will revoke. Tumhi dhamki dita. You are indirectly sending a wrong signal to the investor in the state of Goa. All the investors are scared today. All the investors who are there, who have come to this beautiful state of Goa, who want to set up a 4-star hotel, 5-star hotel, create job employment, job opportunities, are scared. They don't know what is going to happen to the regional plan also. This plan came into force in 2012. Till 2017, this plan was on hold. When Vijay Sardesai became the Minister for Town and Country Planning, this plan was put to use after 5 long years. This is what happens. Every minister says that the predecessor has done a wrong plan. वो बीजेपी सरकारान जेन्ना हांव मंत्री आसलो तेन्ना चंद्रकांत कावलेकर मंत्री आसलो तेणे सायन मारल्या. सेम बीजेपी. ही इज नॉट फ्रॉम काँग्रेस पार्टी. मे बी काँग्रेसांतून येयला आसतलो बीजेपीन. आनी जो फ्रांसीस सिल्वेरा आसलो वो चेअरमॅन आसलो. हांव तेचो मेंबर पासून ना ते कमिटीचो. सो वाय दे आर ट्रायंग टू टार्गेट मी. तालिगांव ओडीपी कित्याक ओपन करिना तो? थिंगा 350 FIR शेतां कितली चेंज जाल्या ती कोण सांगिना? And I am appealing to all the journalists, you should caution this. Just open the plan and check how many fields are changed, how many hills are changed. आम्ही हिंगा एक्झाम्पल दिलो. आम्ही हिल काढले, हिंगा ब्राऊन आसले ते हिंगा आम्ही ग्रीन केले. तुम्ही येऊन पळया, पोर्रा गावान येऊन पळया, आमचे आख्खो दोंगर ग्रीन आहा आणि आम्ही तसोच दवरूंक सोदतात. वी वॉन्ट टू कीप इट लायक दिस फॉर द जनरेशन नेक्स्ट, फॉर द 3rd generation, 4th generation, 5th generation. Our youth should say that yes, our great grandparents have kept this hill for us, like how it is given to us today. हे कोणाक सांगता? हे कोणाक फटयता? गोंयकारांक फटयता. हे कितें एकशे दाखयतले आमी NOC रिवोक करता. दे आर ट्रायंग टू शो दॅट दे आर मिस्टर क्लीन. खूब वस्तू आहा. One by one will come out. If we have done something wrong, you correct it. I have no issue. I am not stopping Kalangut Kandalim. They are doing operation of plan which is 5 years old. That time the minister was Francisco D'Souza, chief Adi. त्याच्या उपरांत विजय सरदेसाई जालो. त्याच्या उपरांत बाबू कवलेकर जालो. आता 3 मिनिस्टर जावन गेले. तो प्लॅन इन फोर्स. पीपल हॅव बिल्ड हॉटेल्स, हाऊसेस, रेसिडेन्शियल कॉम्प्लेक्सेस इन कालांगूट कांदोलीम प्लॅनिंग एरिया. आणि आता एक मिनिस्टर येता आणि म्हणटा हे सारखे ना म्हणून. I will revoke the NOCs. What is the meaning of this? We will write to the CM that the investor who has come into the state of Goa is very scared. They don't know which way to go and what to be done next. कितें करपाचें पळय तें. Some people will take the remedy to go to court, but nobody wants to come to Goa and have a fight with the government, because same government, same BJP government has done the plans. And what they had done, this minister wants to undo it and do it himself. Something different. आज सगळ्यांक कळला आसतलें की 400 FIR जो तर कदंबा प्लॅटोचेर नेक्स्ट टू वर्ल्ड हेरिटेज सायट डीप जाल्यार कितें जातलें पळय तें. जेन्ना विजय सरदेसाय मिनिस्टर आसलो तेन्ना ग्रेटर PDA बाबुशाच्या अंडर आसली आनी एक प्रपोजल असो जालो की आमी 400 FIR दितले म्हणून. 300 तेन्ना 400 नासलो, 300. आमी ओपोज केल्ले ते. इवन सम एरिया दे वॉन्टेड टू इन्क्लूड ऑफ ओल्ड गोवा इन ODP of greater PDA. We opposed it. I being a minister at that particular time, I had opposed it. And Chief Minister had given a very categorical statement that I will not allow this thing to happen. Dr. Pramod Samant. I am not against anybody over here. Neither I am trying to show that what Vishwajit Rane is trying to do or whatever. He is a minister today. He can speak anything and try to do anything. But he has to also understand that there is an investor who is coming in the state of Goa.
He set up a green industry in the industrial estate. He is setting up a green industry on the beach belt or even interiors of Goa by taking all permissions from the government. And if he is made to run from pillar to post, nobody will have faith on Goa and also on the government of Goa. That today there is one plan. विश्वजीत गेल्या का आनीक दुसरो मिनिस्टर येतलो तो म्हणटलो हो प्लॅन सारको ना. प्लॅन कोत्ता तरी कोण? हेचेर प्रश्न आहा. होच प्रश्न तुम्ही ताका विचारा, हो प्लॅन करता कोण? मंत्री कोत्ता आपल्या घरा व्हरोन काय थिंगासर हे सगळे प्लॅनिंग असिस्टंट इतले जाण 6 जाणांची सायन आहा ते करता आणि एक एजन्सी अपॉइंट करता ते असिस्ट करता करपाक. अशें दिसता की हे करीत ना आनी प्लॅन खाली वच करता कहो. त्या मिनिस्टरान केला तर ह्या मिनिस्टराक लायक जायना, हो मिनिस्टर करता तो फुडलो मिनिस्टर लायक करचो ना, हो आनी कोण लायक करचो ना. फायनली हू इज गेटिंग दिस थिंग? आयज कोणे रेजिडेन्शियल घर बांदला, 2 हाऊसेस बांदल्या, कोणे गेस्ट हाऊस बांदला, तेजो म्हणटा एनओसी रिवोक करतले आमी सनादाची. हाऊ कॅन सनाद एनओसी बी रिवोक्ड? वी विल रायट टू द कलेक्टर. इट कॅनॉट बी रिवोक्ड. Once sanad is issued, it cannot be changed. At that time, they did not know. जेन्ना एनओसी दिताले पीडीए और टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग, तांकां खबर नासली की वो झोन सारको न्हू म्हणून. ते सेटलमेंट झोन हा म्हणूनच दिल्या न्हू तेणी. आतां तुमी चेंज करता. आय एम नॉट टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ मी, म्हाजो एकूय सनाद ना. जे आमी इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट बांदपाक घातले पार्ला, तेजी सनाद घेवंक ना हांवें अजुनी. आमी घेवपाक घातले, आमी एप्लाय करपाक घातले आतां फॉर इन्स्टिट्यूशनल झोन, नॉट फॉर hotel to build a hotel. So what I'm trying to say in short, why should other people suffer? They just because the minister is saying that this is wrong, then why did Rajesh sign on it? He is the chief town planner. Why did he sign on it? Why did Mr. Pandita sign on this? The plan which was finalized by the then Minister Chandrakant Kavlekar and Francisco Silvera's chairmanship, and there were members to that committee who were some architects and all, engineers and all. Why did he sign on this? I would understand. I was a member to that this thing. I was not even a member to the committee. This is what it is. की 5 वर्सां पयलींचो प्लॅन केला कोणी, आनी तो ऑपरेशनान आहा. सगळी हॉटेलां पास जाली, गेस्ट हावसां पास जाली, रेजिडेन्शियल हाऊसेस, रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्सीस पास जाली. त्याची एनओसी आतां रिवोक जाता. आय डोंट नो विच डायरेक्शन द टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग इज गोईंग. तांकां जर कितें जावपाक जाय जाल्यार तेणी त्या लेवलाचेर जावपाक जाय न्हू तें. इन शॉर्ट वॉट आय एम ट्रायंग टू से इज त्या लेवलाचेर जावप न्हू. आता कोणाक जर मुख्यमंत्री जावंक जाय, कोणाक चीफ टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर जावपाक जाय, आनी कितें त्या लेवलार तेंचे हितून जावंक जाय न्हू, विदिन द फ्रेमवर्क ऑफ द पार्टी एंड विदिन द फ्रेमवर्क ऑफ द गव्हर्नमेंट. डोंट ट्रबल द लोकल्स, डोंट ट्रबल द बिझनेसमॅन, whoever are come in the state or whoever within the state. म्हणजे आमचे गोंयकार बिझनेसमॅन न्हू फायनली सगळे, जे कोण आहा पळय तितून. हांव नको आतां कितें पळय तें रियल स्टोरी. जे भाशेन ऑपरेशन चालू आहा अशें दाखोवंक सोदता की आय एम वन अपमॅनशीप, म्हणजे आय एम अबाव दीस, आय हॅव द ऑथॉरिटी, आय कॅन डू वॉट आय वॉन्ट, बट यू आर ट्रबलिंग द पीपल हियर. अशें आतां लोक उलोवपाक लागले भायर. बट वाय आर वी बींग टार्गेटेड? दिस इज नॉट माय लँड. See, I am representing the area as a MLA of the constituency I am talking. म्हाका काय फरक पडना. तो जो तर प्लॅन म्हणत आपण नेव करता, तो कर नेव, आमकां प्रॉब्लेम ना. कितले प्लॅन म्हणून करतले आतां 5 वर्सां पयलीं आमी प्लॅन केल्लो, आमी आयज पासून म्हणूंक ना हांव परतून करता म्हणून. तो प्लॅन चालू आहा. पीपल हॅव बेनिफिटेड आउट ऑफ दॅट प्लॅन. सो आता परतून कोण येता आनी म्हणटा आय विल रिवोक ऑल द एनओसीज. यू आर स्कॅरिंग द बिझनेसमॅन. वॉट फेथ will those other businessmen have and other people have on the government of the day?
This is what I am asking. हे इतले सगळे झाले तुम्ही विश्वताकडे बीन कितें उलोवप बीन जाला तुमचे काय ना उलोवप जावन तेणे तो जो तर म्हाका आपयता उलोवपाक हांव येता आय एम रेडी एज अ MLA ऑफ दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी आय एम रेडी टू टॉक इफ ही सेइंग समथिंग इज रॉंग ही शूड caution the chief town planner who was then the same chief town planner. अबे सायन आली डॉक्टर पुत्तराजू आदी आल्लो ह्या प्लॅनाचेर तोच आहा राजेश म्हणटा पळय तो बाब तोय म्हणून बरो मनीसूच तो म्हणून हांव म्हणना तो वायट सो ही मस्ट हॅव चॅक नो ऑल द थिंग कित्याक प्लॅन म्हाका उगडास आहा तेन्ना 5 फावटी रिटर्न येयला प्लॅन पास जावंक ना 5 times it came back. This I am talking about Kalangut, Kandolim, ODP came back 5 times. ये सारखे ना ये सारखे कर add this minus that अशें म्हणून direction to Mr. R.K. Pandita 5 times it came back and then it got approved. तुम्ही आता So म्हटले की I straight ये करता की government of the day chief minister and town and country planning minister should come out very clear that the plans what they are making today आता तो तेणे सांगला I will redraw all this plan वास्को प्लॅन फाटल्या दिसांनीच केला स्क्रॅप म्हणटा ते मारगांव PDA स्क्रॅप म्हापसा न्यू प्लॅन आणि खंयचे तरी हाडले एक्सेप्ट तालिगांव बाकीचे सगळे तेणे म्हणटा न्यू प्लॅन सो व्हॉट इज द फेथ ऑफ द पीपल who had converted their land and taken sanad and constructed something or taken sanad and waiting for construction. What is the faith of those people? So every minister who will come is going to do a new plan. He is going to do a new plan. How it is possible is what I am trying to say. How can every minister come and say I want to do a new plan? The old plan was not correct. Same government same आ पण दुसरो मंत्री येता आणि म्हणटा हे सारखे ना तालिगांव म्हाका दिसता तो चुकला हो इसवल्ला आसतलो हो तेका उगडास करून दिता की तालिगांव म्हणून एक एरिया आहा तेजो ODP जाल्लो आहा तो कोणे केल्लो तर तोय तेणीच केला न्हू तो ओके ना तेणे करूंक ना म्हणजे पयलीं ते कोणते प्लॅन तो ओके कहो जालो तो नोका पण तुम्ही म्हणता तो ओके ना थंय ना झाल्या हांव म्हणना तेणी पळोवनी न्हू तो म्हणटा हे सगळे प्लॅन ओके ना एकूच सारको आतां सी गव्हर्मेंट तेंचो ते जाय पळय तशेंच उलयतले आमी इतलेंच म्हणूंक जाय की लोकांच्या इंट्रस्टान की तुमी म्हणटा NOC कॅन्सील करतले म्हणून हे सारकें न्हू म्हणून ते सारकें न्हू म्हणून आमी तेंचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करूंक हिंगा आहा we will have to move the court there is no other option we'll go to the court first we'll talk to the minister if he is agreeing to talk we'll talk to the chief town planner we'll talk to CM you are sending a wrong signal every government comes they are trying to change the old plan which is not correct stability aspak जाय न्हू प्लॅनाची म्हणून स्टॅबिलिटी असपाक जाय ते म्हणटा गव्हर्मेंटाची स्टॅबिलिटी आसूंक जाय गव्हर्मेंटाची स्टॅबिलिटी आल्या प्लॅनाची स्टॅबिलिटी जाय न्हू चंद्रकांत बाबू कवलेकर कोणाचो मनीस तो नका हांव आदलो मंत्री आमच्याच सरकाराचो आसलो फ्रांसीस सिल्वेरा आमच्याच सरकाराचो आसलो विजय सरदेसाय आदी आमच्याच सरकाराचो प्लॅन सायन मारला तेणे आदलो प्लॅन कलांगूट कांदोलीम तालिगांव ODP तेणे सायन मारल्या म्हणजे हांव कितें म्हणटा जो तर त्या टायमार ते सरकारान आसले आनी आयज जो तर ते शेणल्या कोण तेंचो प्लॅन तुमी स्क्रॅप करता इज माय सिंपल से एंड what is the this of the people where the people stand today जेंचे तेणी सनद घेतल्या जेणी कोणे घराचो प्लॅन एप्रूव करून घेतल्या 4 घरां बांदपाक 4 भावांनी 4 घरां बांदपाक एप्रूव करून घेतल्या तेंचो where do they stand today what is their fate today as on date don't keep the people hanging like this don't misguide the people be very clear what you are trying to say तुम्ही म्हणता की मिनिस्टर चेंज जाता तसे तसे प्लॅन चेंज जाता जाल्यात न्हू तुमकां दिसना हांव कितें उलयला रॉंग जाल्यार म्हाका सांगा ना माझो क्वेश्चन असा ऑफिसर सेम असता बरोबर ऑफिसर सेम ऑफिसरांक हे सगळे मिनिस्टर यूज करता अशें म्हणटा तुम्ही ते सी आय एम सेइंग दॅट ऑफिसर्स शुड नॉट गेट युज्ड सेम ऑफिसर हॅज सायन ऑन दीस सेम ऑफिसर हॅज सायन ऑन दीस हांव कितें म्हणटा ऑफिसर सेम आसले तुमी सायन मारूंक ना आता तुम्ही म्हणता तुमचोच प्लॅन रॉंग
कोणी केलो प्लॅन येऊन? हनुमान काय येऊंक ना हिंगा प्लॅन करपाक. रातचे राती प्लॅन हाडून दवरलो आनी घेवन गेलो. हेच अनुमान जालें म्हणजे. ते आता चालू आहा न्हू. तुम्ही ऑफिसर मिनिस्टराक केन्ना मिस्टेक केली जाल्यार सीएम आसता न्हू जाय रेक्टिफाय करपाक. हांव मिनिस्टराकूच परत मागता की तेणें हे चिंतचें म्हणून की बाबा तूं तुजेंच चिंतिनाका और तूं आनी कितें जर तर चिंतता जाल्यार तुजें अवश्य कितें बरें पळय तितलें जावनी तुजें, पूण तूं लोकांचें रॉंग चिंतिनाका. कितें बरें तें? ना तो कितें तरी चिंता आसतलो. ही वॉन्ट्स टू prove himself something. To be a CM? I don't know what he's trying to prove himself, but he cannot put people's businesses at risk. People have got plans. See, आमच्या हितून एक प्लॅन असता. कोणी असो तो एक बिझनेसमॅन येयला आणि एक प्लॅन घालता आणि हो प्लॅन तो म्हणटा आपण इतल्या टायमान आपण हे गेस्ट हाऊस तयार करतलो, हो हॉटेल तयार करतलो, हो एक इंडस्ट्री तयार करतलो, हो इन्स्टिट्यूट हे तयार करतलो. ते हितून तो इन्व्हेस्टमेंट करता, लोन घेता. ऑल ऑफ अ सडन इट इज अनसर्टेनिटी जाल्ली आहा की आफ्टर गेटिंग सनद ऑल्सो